एके नामनेच्या गुंतवणूक कंपनीचे नाव फुडें करून ऑनलायन फसवणूक करपाचो हो प्रकार घडिल्लो। हे कंपनीत जर गुंतवणूक केली जाल्यार ज्यादा पैसे मेळटले अशें हायेस दाखोवन दिवचले रावपी मिलिंद गोरे हाका 4,68,775 रुपयांची ऑनलायन तोपी घालपाचो प्रकार 3 म्हयन्यां पयलीं घडिल्लो। आपली ऑनलायन फसवणूक जाल्ल्याचे कळटकीच मिलिंद गोरे हाणें 11 ऑगस्ट ह्या दिसा दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्ली। दिवचल पुलिशेन हे कागाळीची दखल घेवन BNS कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केलो आनी फुडलो तपास सुरू केल्लो। मजगती बँकेचो स्टेटमेंट मेळयले उपरांत मिलिंद गोरे हाच्या अकाउंटा वयल्यान वेगवेगळ्या बँकांनी 4,68,775 रुपया ट्रान्स्फर जाल्ल्याचे दिसून आयले। चड चौकशी केले उपरांत हातूंतली कांय रक्कम मध्य प्रदेश वाठारांत रावपी शुभम कैलासचंद्र राठोड हाच्या खात्यांत जमा जाल्ल्याचे दिसून आयले। तांत्रीक म्हायतीच्या आधाराचेर चौकशी केली तेन्ना दुबावीत शुभम कैलासचंद्र राठोड हो तरणाटो मध्य प्रदेशांत आशिल्ल्याचे कळून आयले। उपरांत दिवचलचे PI विजय राणे सरदेसाय हाणें PSI जयप्रकाश जानकर हांच्या नेतृत्वा खाला एक टीम तयार केली आनी दुबावीत आरोपीक धरपाक ही टीम मध्य प्रदेश हांगासर धाडली। हे मध्य प्रदेशांत गेल्ले हे टिमीन थंय चौकशी करून उपरांत दुबावीत आरोपी शुभम राठोड हाका धरपाक येस मेळयले। मध्य प्रदेशांतल्यान न्यायालया कडल्यान 3 दिसांचो ट्रान्झिट रिमांड घेवन दुबावीत आरोपीक दिवचले हाडले उपरांत ताका रितसर अटक केली। दुबावीत शुभम राठोड हाका दिवचलच्या न्यायालया सामकार उबो केलो तेन्ना ताका पुलीस न्यायालयान 3 दिसांचो पुलीस रिमांड मंजूर केलो। सध्या हो दुबावीत दिवचल पुलिशेच्या बंदखणीत आसा। ह्या प्रकरणात आनीकूय कांय दुबावितांचो हात आसूं येता असो दिवचल पुलिशेक दुबाव आसा आनी ते दिकेन दिवचल पुलीस तपास करतात। उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता, दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक श्रीदेवी BV आनी पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय हांच्या फुडारपणा खाला आनी मार्गदर्शना खाला दिवचलचे PSI जयप्रकाश जानकर ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।